आयज आमी स्पेशल ही आधार कार्डां कोणा न्यू करपाक वो करेक्शन वो सामने कोणागे लॉस जालें ती करपाक आज स्पेशल हांवें ते ऑफिसर हाडा सो आय लोकां हितू त्रास पडटाले आमगे कुंकळ्ळी कॉन्स्टिट्युन्सीक जेन्ना आमगे चांदोर गिदोले म्हाका दोन पारोडा लोक थिंगा मडगांव वचून लायनी रावतालो 2-3 म्हयने तांकां अपॉयंटमेंट मेळटालो तरी आसून हितू लायनी रावतालो सो म्हाका सगळ्यांनी रिक्वेस्ट करून आमचे मदें आमगे चांदोर सरपंच आसा गिदोली सरपंच सगळे मेंबर डेप्युटी सरपंच बाबा आमगेलो फ्रँकी शांती तसो मागीर ब्रायन बाय माफालदीन सगळीं आमगेली सगळीं पंचायतीची मेंबरान रिक्वेस्ट करून आज हांवें हें सोंपेपणी हिंगा लोकांक करून दिलां आनी जी आयज आमी फर्स्ट रावंड आमगेलो चांदोर फ्रॉम टुडे एंड टुमारो 21st and 22nd आमी चांदोर ह्या हॉलांत घेतले आनी मागीर संडे मंडे ट्यूसडे गिरदोली देन म्हाकाजोन देन पारोडा आनी मागीर उरल्या ते पंचायती जावं आंबावले बाळ्ळी आनी कुंकळ्ळी घेतलो सो हांव थँक्यू म्हणटा आमगेल्या सगळ्या मेंबरां दोनी पंचायती सो तांणी येवन आपल्यालो म्हाका हेल्प केलो हिंगा लोकां फॉर्मां बी भरपाक आनी जे परी जे काम लोकां हितू त्रास पडटाले 2-3 म्हयने अपॉयंटमेंट घेवन लायनी रावों पडटालें त्या दीस जे आमी करून दिलां आनी लोकांक मागता सगळ्या म्हाजे मेसेज पावोवपाक जे वोदा मेसेज पावलो ना कित्याक काली आमची डेट कन्फर्म जाली आनी ऑलरेडी आमी सरपंचांनी सगळ्या मेंबरांक सांगलां आमगे गिरदोलेच्या सो आनीकूय हांव लोकांक मागता जी कोणाली आजून रिन्यूवल केली नाय ती ताणें रिन्यूवल करून घेवची काय न्यू आसती न्यू आधार कार्डां जी मिस्टेक जी नांवां स्पेलिंग मिस्टेक आसा तेवूय तेणी रेक्टिफाय करून घेवची मागोता आनी चडांत चड फायदो घेवं म्हूण हांव आमगे लोकांक मागोता आनी आयच्या दिसाक ही सगळीं आमगे येयलीं आनी म्हाका सरपंचानी हेल्प केलें रोखडें हॉल दिलें आनी गिरदोल्यांकूय आतां जातलें सगळ्यांक हांव आनीक एक फावट थँक्यू म्हणटा आनी लोकांक आनीकूय लोकांक मेसेज दिवची म्हूण हांव मागोता थँक्यू. As the Sarpanch of Village Panchayat Chandor Kavori, I would like to thank our Honorable MLA Cleophas Udayas for, of course, arranging this facility for the villagers of Chandor Kavori. However, I know it was too short a time for the punchers to inform the ward members, but however, the villagers, of course, have it's an ease. Otherwise, it was inconvenient for them to go to Margaon, all the way to Margaon. And today, it is a great facility that the villagers can avail of this today. Thank you so much.